नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय गंभीर आसा तो म्हळ्यार आमकां ताण लागतगीर खंय बांय खणपाची खूब फावटी संवय आसता. तसोच सद्याक उजो लागतगीर उदक सोदपाची संवय जाता काय कितें अशी गोंया भितर परिस्थिती निर्माण जाल्या. कदंबा बस स्टँडाचेर जेन्ना उजो लागलो आनीक घडणूक वायट, पण नशिबान तो अशा टायमार लागलो ज्या जाग्यार थंय लोक आनी गर्दी आसनात. जर गर्दी आशिल्ली आनी लोक आशिल्ले तेन्ना जर जाल्लें जाल्यार कितें आकृत घडपाचें सांगपा नजो. खरेंच आमच्यो बिल्डिंग्स त्यो मागीर पोन्ने आसूं किंवा नवी आसूं फायर सेफ्टीच्या दृश्टींतल्यान प्रॉपरली इक्विप्ड आसात काय ना, आनी जर ना जाल्यार आमी कितें करपाक जाय हाजेर आमी भासाभास करतात. 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर स्टुडियो भितर. पयली आसात भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी आनी तांचे स्टेट स्पोक्सपर्सन सुभाषबाब फळदेसाय, स्वागत. दुसरे आसात गोंयांतले नामनेचे आर्किटेक्ट आनी जे म्हाका ह्या विशया वेले खास कळगे सामके बरे तरेन सांगपाक शकतात, मिलिंद बाब रमाणी, स्वागत. आणि तिसरे आसात गोंयांतले एक नामनेचे दोतोर आनी आवड म्हूण ह्या विशयाचो खूब खोलायेन अभ्यास केला, दोतोर गोविंद कामत. दोतोर, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. जेन्ना हो इन्सिडंट पळयलो आनी कदंबा बस स्टँड तुमकां पयस कांय न्ही, खूब लागीं, आनी हो जो फायर सेफ्टीचो इश्यू आसा, हाव सिरियस आर वी, आनी सद्याची जी आमची परिस्थिती आसा, इज दॅट अ टिकींग टायम बॉम्ब? सद्याची जी फायर सेफ्टी जो इश्यू आसा न्ही, तो खूब गंभीर इश्यू आसा. वी आर ऑन अ टायम बॉम्ब कसो. केन्ना आज कदंबाक लागला, फाल्यां आनी खंय लागतलो ही गॅरंटी ना. आनी खंयचीय बिल्डींग घेया, पणजेन घेया, मडगांव घेया, फायर सेफ्टी म्हणटा ती ना. जरी कागदार नव्यो नव्यो बिल्डिंग्यो ज्यो येता ताजेर फायर डिपार्टमेंटाची NOC आसता, कागदार सगळें आसता, पूण इन प्रॅक्टीस थंय कांयच नासलेलें आसता. आनी हांवें अशेंय आयकलां की इवन इन गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स जे आसा तातूंत फायर सेफ्टी म्हणटा ते झिरो. नवे बिल्डींग ज्यो आतां खंय खंय हॉस्पिटलां आयल्यां, कितें आयलां, NOC वेळार सगळे इक्विपमेंट्स थंय आसता, मागीर कांयच नासता. घाल्ले आसता, मागीर ते आयदर चोरलेले आसता, ना जाल्ले आसता, कितें वी डोंट नो. प्लस जेन्ना नवी बिल्डींग बांदलेली आसता तेन्ना एक एकदां सगळे प्रायवेट बिल्डिंग्स जे आसा ते फायर सेफ्टी कॉम्प्लायंट आसता, पूण ताज्या नंतर कितें, एका वर्सा नंतर कितें, मागीर ताजें कोण कॅर घेना. तांची ती फायर NOC रिन्युवल जाल्ली नासता आनी पीपल आर लिस्ट बॉदर्ड. आज म्हणजे तांकां पडलेलें नासता की फायर म्हणून कितें तरी एक सेफ्टी आसूंक जाय म्हणून. सो अशी स्थिती आसा की ती प्रायोरिटी म्हणून कोणाच्याच तकलेन नासता. मिलिंद बाब, तुम्ही दोन्ही सेक्टरांत काम केलां, सरकारा बरोबरय केलां आनी प्रायवेटय केलां. किती आसा ऑन ग्राउंड रियलिटी? कारण दोतोर जर काय 1-2-3 सिरियस मुद्दे काडले की एक खरेंच फायर सेफ्टीच्या दृश्टींतल्यान आमची बिल्डिंग तयार जातात काय कितें. दुसरे ज्यो बिल्डिंग आतां मेरेन पयलीं सावन आसात त्यो फायर सेफ कशी करप. आनी तिसरें, पोस्ट एकदां ती बिल्डिंग वापराक लागली ताजे उपरांत ताजें रेग्युलर मेंटेनन्स आनी फायर सेफ्टीच्या दृश्टींतल्यान ती अपडेटेड जातात काय कितें, कशें पळोवप, आनी वेदर इट इज एक्चुअली पॉसिबल? Yeah, it is possible. Why not? It is possible. It just requires a system to be put in place. तुम्ही 3 categories सांगले तुम्ही की first is buildings which are already constructed, which are old buildings and which have some infrastructure in place. But if you look at, if you audit it, I think some of the newspapers and TV channels have also audited, they are not in real time. The NOC and the equipment which was there for the original NOC, this thing is there, and today if you have to use any of them, maybe the pumps are jammed, the electrical supply is there or not, the fire escape staircases, whether they are encroached on or whether all the evacuation methodology is in place or not, it is not there. Why it is not there is because first of all we don't value human life, A, and secondly we don't realize how much loss a fire can do to us. By spending X amount, I think we are protecting 100x property. Unless we realize this, that this is done for our own benefit, we cannot move ahead on this. Looking at the existing situation of law, legislation आम्ही जे म्हणता,
आम्ही पहिली NOC घेता फायर डिपार्टमेंटा कडल्यान. दे ऑल्सो वर्क एज पर द NBC. The NBC also has been amended in 2016 to make it more stringent. But that doesn't mean we are more safer. Why? Is because first of all is putting the equipment in place is one aspect. Putting a design is there, but we don't have a mechanism to maintain these things. That means we don't have the manpower, or we don't have an audit mechanism every year to see that whatever we are doing, like in the West, all these systems are, first of all, I am not talking of real-time monitoring which is there in the West, wherein each of these fire panels are monitored from the fire station. We don't have the system here except for, I think, Verna fire station to HO. This in the West, this real-time monitoring of each fire panel of each of the buildings is with the fire station. हे आम्ही नाही आम्ही ब्रॉडबँड आसा सगळे आसा आमचेकडे, पण आमचेकडे व्हील नाही सगळे करपाचे. हे जर गोष्टी आम्ही मॉनिटरिंग सारक्यो केल्यो की एक गोष्ट चलना ते ताजेर टायमार ताजेर एक्शन जावंक जाय की बाबा हाजो हायड्रंट ना की हाजो पंप चलना. Every weekly there is a schedule of operation and a schedule of fire drills to happen. How many of us have fire drills except I hear सांता मोनिका म्हणजे आमचे जे सिबाचो एक फक्त ॲडवर्टिजमेंट म्हाका आयकूंक येता केन्नाय पेपरार नाल्यार म्हाका हांव कोणाचे फायर ड्रील म्हणून हांव आयकूंक ना. This fire drill requires to be carried out in existing, where even infrastructure in place that doesn't solve the problem. There should be immediate professional action and a trained action. It is like, you know, त्यांना तकली यूज करपाची नाही की आता कितें करपाचें. There is a set procedure की हे जालें की हे पॉयंटार अमूक जावंक जाय, अमूक हे जावंक जाय. No one has to use their brains. This doesn't have it. That's why a fire drill is required. Third part is in future buildings. In future buildings, what we require to handle. For example, whatever latest infrastructure is being put into public buildings as well as private buildings. The builder does his job. He does it. Once he gets his occupancy, he is out of the situation. There is no one to take over the situation. There is no one accountable in the private sector also, except, you know, if it is a corporate identity wherein someone has the owners. ही गोष्ट आताच्या सिच्युएशनान ना. आता हाका कशें आमी हँडल करप is only through legislation. Legislation म्हणजे कितें आसा, there is no monitoring provision as on date of the fire department for post NOC this thing. Post occupancy. That every year they are required to go in, do their audit, take a fire safe certificate. This is one way of doing it. Second, the best way of doing is a real time audit. Even a post, it could happen also if a yearly audit and just 1 month before the audit something is failed, it is of no use. I mean, it might be a little more deterrent than what the earlier, but a real time auditing is an ideal situation. एक वजह महत्वाचा की अल्टिमेटली लेजिस्लेशन आणि एक एन्फोर्समेंट, these two things become the key words. एक लेजिस्लेशन तयार करप आणि तातूंतल्यान देर शुड बी सर्टन ऑथॉरिटीज हू कॅन एनफोर्स दॅट लेजिस्लेशन. एक राजकारणी म्हणून आमी कितली सिरियस आसा ह्या गजाली बाबतींत? काय उजो लागलो की उदक सोदप हीच आमची मानसिकता जावन पडल्या? See, we just cannot blame for any politician, we cannot blame for any of the department. We ourselves are responsible. Every person is responsible. When we go in a supermarket, do we have any it is not my responsibility. हांव जेन्ना मार्केटान वता, हांव जेन्ना पब्लीक प्लेसीचेर वता, I don't feel that it is a necessity. आमी पळयतात ते तुगेले सिलिंडर्स आसतले, वेदर एज ओल्ड सिलिंडर्स असतात, but nobody bothered. One thing is legislations are required. Legislations are required to be amended. If the fire equipments are put in place at the time of inauguration of the building or at the time of occupancy, ताजे नंतरच्या काळान भितर म्हाका दिसता legislations we need to amend it, get more rules or regulations on that. But when we have Goa Daman and Diu Fire Force Act 1986, it was amended in 97, then in 2010, then 14 small amendments have been brought in. But if we are not vigilant, आमी जर ॲक्टिव्ह ना जर जायत, आमी जर रिस्पॉन्सिबल सिटिझना सारखे वागना जर जायत, ऑफिसर्स ऑल्सो टेंड टू लूज दॅट. इवन वाय टू ब्लेम द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स ओनली? इवन खंयच्याय प्रायवेट हॉस्पिटलान पसून डू वी टेक केअर ऑर डू वी हॅव अ सेन्स टू चॅक इट रेग्युलरली? इवन म्हणजे पर्सनल आसा ते पसून आमी करिनात, बट फायर कॅन कॉज अ हॅवॉक. तर दोतोर म्हाका एक गजाल सांगात, हें जें म्हणटा की सिवीक सेन्स,
प्रत्येक नागरिकाक आसपाक दॅट्स अ व्हेरी युटोपियन आयडिया. प्रत्येक नागरिकाक सिवीक सेन्स आसतलो आनी मागीर प्रत्येक जाण सारको बरे भशेन वागपाक लागतलो. इज अ व्हेरी व्हेरी आयडियल सिच्युएशन सामकें. तशें आशिल्लें जाल्यार आमगे गोंया भितर गार्बेजीचो सुद्दां प्रश्न तयार जायनाशिल्लो. कितलेशेच आमी आमचीच गार्बेज कशी सोडोवप काय म्हणून सद्या तकली फोडटात. इतलो सिवीक सेन्स आमचे कडेन ना हें म्हाका दिसता पयलीं मान्य करपाक जाय. very much required. Unless we have this kind of education, आम्ही जर आमचे भितर स्वभावा बदल हाडणं जर जायत, any legislations will not work. And legislations will... पळय कितें आसा न्हय, हय इश्यू जो आसा तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स इश्यू आनी हाका रिस्पॉन्सिबल सगळे लोक, इन्क्लुडींग गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लीक आनी आमी तुमी सगळे. आतां बिल्डिंगे बांदल्यो बिल्डरांनी, ते नाम ऑक्युपन्सी मेळूंक जाय म्हणून कशे भशेन, म्हज्या पर्सनल एक्सपिरियन्स सांगता, कशे भशेन ते कॉम्प्लाय करतात आनी ते NOC घेतात, दितात. ताज्या नंतर ती बिल्डिंगे मेंटेन, येदे व्हडल्यो बिल्डिंगे आसता, तातूंत 100, 200, 500 रेजिडेंट्स राविल्ले आसता, फ्लॅट्स आसता. जर तांची एक ऑथॉरिटी केली ना, सोसायटी केली ना, कोणे कॅर घेवचे ते हाका बिल्डिंगेचे? ऑथॉरिटी नासत जाल्यार कोणूच कांय करूंक शकना. सो बेजीक प्रॉब्लेम हो आज दुसरें आय एम टोल्ड की हे नॅशनल बिल्डिंग कोड आसा पळय, इट इज ओनली अ रिकमेंडेशन, रिकमेंडेटरी. देर इज नो कंपल्शन थंय आनी दे डोंट हॅव अ तीथ. सो खंयच्याय कायद्याक जर तीथ नसली कोण सिरियसली घेवचो ना, कोण सिरियसली घेना. सो आतां चल्लां कितें, बिल्डींग बांदली, कशी बशी ऑक्युपन्सी घेतली, कशी बशी थंय कितें तरी हाडून दवरलें. तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार फायर जो संप आसता तो इंडिपेंडंट संप आसूंक जाय. उदक हातून पडूंक जाय खंयच्या डॉमेस्टीक संपान, आनी थंयच्यान तें ओवरफ्लो जावन फायरान वचूंक जाय. सो फायर म्हणटा तो संप सदांच फूल आसूंक जाय, न्हय रमणी बाब? म्हणजे पयली फायरान पडूंक जाय, फायराचो सॉरी, ओवरफ्लो पयली डोमेस्टिकान. फायरान पडूंक जाय, फायर शूड ऑलवेज बी फूल, ऑलवेज फायर बी ऑलवेज फूल. खंयच्या बिल्डिंगेन आसा हें म्हाका इश्यू थोड्या वर्सां पयलीं कळ्ळो, पुणून हे कोणें सांगपाचें आसलें? ऑथॉरिटीसान सांगूंक जाय. सो हाका ब्लेम रामाळी बाब, हो मुद्दो येता की फायनली वी हॅव गायडलायन्स. Some may be enforceable or some may be mandatory, some may be not mandatory, but आम्ही ऑलरेडी हाजेर तकली उजार केल्या, किती करपाक जाय, किती बरें, किती वायट, हे सगळें इन रायटींग घाला. पण जेन्ना तो इम्प्लिमेंटेशनाचो प्रश्न येता ऑन ग्राउंड, तेन्ना आमगेलो जिवा कडेन खेळ चलता. हांव तुमकां एक सांगता, इट इज नॉट लायक द सिच्युएशन इज दॅट as per the national building code what is required is suggested by the department, that is also done. But the problem is not with issues like the fire tank, mostly it is with like the fire pump. Correct. Okay, the fire pump, if you don't operate it on at least monthly basis, it will cease, and when you really require to operate it, it will never start. बरोबर. This is one. Just for example, the fire staircase is kept closed, locked. The treads are कळमोन ते सगळे पडिल्ले आसता, ते काही यूज करूंक जायना. सिंपल थिंग्स लायक दीट. फायर डिटेक्टर्स काम करनात. ओके. सेकंडली इज पोस्ट ऑक्युपन्सी, द composition of the building also changes. That means the occupancy was for a particular type A. आजकाल इलेक्ट्रिकल लोड्स, इलेक्ट्रॉनिक, तुमचे इतली वायऱ्यो वता, इतले हे वता, हेफाजार्ड सगळे मागीर ते पोस्ट कन्स्ट्रक्शन, पोस्ट ऑक्युपन्सी सगळे जाता. ताजेर काय कोणाचो कंट्रोल ना सध्या, काय लेजिस्लेशनूय ना. आमी म्हणटा केबल टीव्ही, इथरनेट, म्हणजे जे आमचे जे हे येता ते आतां ब्रॉडबँड, मागीर आमी बाकीचे टेलिफोन वायरी घालता, सगळें काय प्रोविजन ना. भायर ते वायरी वता हांगाच्यान, ते पडटात, ते खंय शॉर्ट सर्किट जावंक शकता, कितेंय जावंक शकता. ही गोष्ट आसा. म्हणजे आमचे पयलीं इलेक्ट्रिकल जे फायर लोड्स आसा ते खूब वाडल्यात. म्हणजे आमी मोर इक्विपमेंट बेस्ड जाल्यात. पयलीं कितें आशिल्लें, आमच्यो गरजो कमी आशिल्ल्यो, म्हणजे इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सीसच्यो हाज्यो ताज्यो, जे आतांचे वाडल्या आनी ताजे बरोबर रिस्कूय वाडला. ते रिस्का खातीर आमी कितें करूंक जाय ते आमी सारके डॉक्युमेंट जावंक जाय आनी प्लस लेजिस्लेट जावंक जाय. तुमी म्हणटा न्ही की यू हॅड आस्क्ड अ क्वेश्चन दॅट प्रोविजन इज डन. The issue is only of maintaining and monitoring. Correct. And if
an authority is for, I mean, Which is authority an is ideal given. authority to do that? The fire department. Fire definitely. department. प्रमोद बाब फायर डिपार्टमेंटान सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर एज पर नॅशनल बिल्डिंग कोड करून दिलें. It is not their duty to monitor it all the time in the next 100 years. Then whose responsibility? It is the authority which is the building should have. There should be a society. There should be an association. फॉर एक्झाम्पल आता कदंबाचो इन्सिडंट झालो. Ah, Who is the authority? कदंबा नेचरली न्ही प्रॉपर्टी कोणाची कदंबाची. आता कदंबान जर हे सगळें मॉनिटर केलें ना जाल्यार कोणें करपाचें. कळ्ळां तुमकां पडटा? हू इज दुसरें आनी एक रिस्पॉन्सिबल? very कदंबा इज रिस्पॉन्सिबल, सीसीपी इज रिस्पॉन्सिबल, फायर No, डिपार्टमेंट no. इज रिस्पॉन्सिबल, Question, हू इज I would रिस्पॉन्सिबल? ask you a counter question. म्हाका भूक लागल्या. हांव जेवण सोदूंक वता न्ही, तशी म्हजी बिल्डिंग एफेक्टेड आसा, म्हजी बिल्डिंग फायर सेफ ना. ओके, म्हजे कडेन पावर ना, पण एटलीस्ट आय कॅन रिड्रेस दिस इश्यू, गो बॅक टू द फायर or the CCP and say, look, you have given the occupancy, this is not compliant. Okay, so I think the buck starts at the user. एक झाली की ही परत ती सुभाषबाब सांगताली ती गजाल झाली की प्रत्येक मनशाक तो सेन्स आसपा जाय, प्रत्येक मनीस अवेअर नाही, आसपाक हांव जाय. हांव म्हणटा No, no, करपाक no, नाही, no. हांव Yeah, म्हणटा रिपोर्ट करपाक. See, what is happening, there are two, Report three ताणेंच departments करूंक which are involved in. Let us take the case of recent fire. हय. आता कदंबान हे जे अलॉटमेंट केले, कदंबान पयली जो प्लॅन आशिल्लो तातूंत भितर अल्टरेशन्स जाली, ताजे नंतर नवे स्टॉल्स आयले, नवी दुकानां आयलीं, 80-40 कितें आयलीं. पयली बरी पॅसेज आशिल्ली, फायर हें आशिल्लें. आतां जेन्ना ते पळय इनॉग्रेट केली किंवा ऑक्युपन्सी दिली त्या वेळार हो नाशिल्लो, हो सगळो व्याप नाशिल्लो. त्या वेळार ते सुपर मार्केटूय नासतले. ताचे नंतरच्या काळान भितर परत फायर येता आनी तांकां हें दिता, नो ऑब्जेक्शन दिता. त्या वेळार इक्विपमेंट्स बरे बसयले आसतले, कळ्ळें न्ही, दे मस्ट हॅव चॅक्ड इट ऑल्सो. ताचे नंतर ट्रेडिंग लायसन कोण दिता? लोकल अर्बन बॉडीज किंवा म्युनिसिपालिटीज किंवा पंचायत. आता हे तिनी जे हे आसात ते एकमेकाचेर घालतले. वी नीड टू सी दॅट पोस्ट तुगे ऑक्युपन्सी देर शूड बी सम ऑथॉरिटी हू इज डेजिग्नेटेड डिस्पाइट ऑफ ऑल दीस थिंग. कीप असाइड ऑल दीस थ्री. हू इज अकाउंटेबल फॉर दीस? तातूंत भितर ऑडिट कोणी करपाचें? तातूंत भितर इन्स्पेक्शन कोणी करपाचें? I think if each of the components of law are they are caretakers of law, right? Whatever provisions have done for fire is the responsibility of the fire department to audit and to see that it is there. In fact, there should be at least understanding that, you know, which are the fire load areas. See, I'll tell you criticality of fire, this thing. Right. They can be identified. There might be 200 or 500 buildings in Goa, not more than that. These at least 500 buildings should be directly audited by the fire department. And if any त्रुटी आसा, जाल्यार ती report करून जाय. They are saying at least 500 major public places. Yes, whatever are fire, I Public think. or body private. Whatever. I don't say that you create a third white elephant. I say that you fix up the नाही, आता तुम्ही म्हणता आता फायर सुभाष बाब- डिपार्टमेंटला फायर yeah, they have डिपार्टमेंट to फिक्स be द held, रिस्पॉन्सिबिलिटी. responsible and accountable in case of such kind of things, because these things are not designated as on today. At the time of issuing NOC, they just issue NOC, then the license is issued by municipality. The first thing is See, municipality पळया traders license नाही is नाही issued आता municipality. let us take कदंबाचोच इश्यू. Okay, property belongs to Kadamba, so it is primary responsibility of Kadamba to see that everything To works ensure properly. that their own property is Correct. compliant. Correct. Yes. Now I am told जो supermarket आशिल्ले ती area was not originally for Designed for commercial designed space. for this Yeah. commercial place. Yeah. It was an open space. So who converted it into a commercial space? Kadamba. Correct. ताज्या नंतर कितें जालें? कदंबा जेन्ना कदंबाक NOC दिता त्या सुपरमार्केटाक, फायर डिपार्टमेंट should see that they don't give NOC till everything is complied with. The basic problem कितें आशिल्लो हांगा की it is an open space. How did fire department give NOC to a government establishment when it is an open space? So तांणी ऑब्जेक्शन हाडूंक जाय आशिल्लें थंय. तिसरें, जेन्ना CCP कडेन लायसन्साक वता, CCPनी थंय ऑब्जेक्शन हाडूंक जाय आशिल्लें की बाबा ही इज ओपन स्पेस,
तुम्ही केल्या तुम्ही कितें कितें अबाव लॉ न्हय कदंबा तुम्ही म्हणता की दिस इज अ मल्टी लेवल फेल्युअर. इट इज अ मल्टी लेवल You agree with that? It's a multi-level failure. Every agency entrusted with compliance has failed. Absolutely. 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 My point is, after that, audit has to be done by any of this. हांव म्हणटा ते फायर डिपार्टमेंटानच करचें, बट रेग्युलर चेक कोण इन्स्पेक्शन नाही, करपाक सुभाष जाय. बाब. यू पळय ह्या हातूंत ना भितर पण तोच जर commercial जे एनओसी centers दिता आसा न्ही, ना सुभाष बाब, द क्वेश्चन सुभाष दॅट बाब. दोतोर आय थिंक ऑल्सो आस्किंग, तोच जर एनओसी दिता त्या ओपन स्पेसाक कमर्शियल करपाक, तोच कसो येवन ऑडिट करतलो? कसो ऑडिट करतलो? सो एवरी कदंबा हॅज फेल्ड, CCP has failed, and fire department has failed here. And दुसरें, we cannot fire लोक कितले आसा, we have got limited people in the fire department. They cannot go and audit every building every day. It is not possible. What is an ideal mechanism in this? साले आमी म्हळ्यार की चल पोस्ट ऑक्युपन्सी ऑडिट जावपाक जाय. What is an ideal mechanism for that? At least through this medium we can tell the government this is the ideal mechanism, work on it, because ह्या विशया भितर राजकारण इन्वॉल्व ना, कांयच इन्वॉल्व ना, लोकांचो जीव आनी सेफ्टी इन्वॉल्व आसा. What is an ideal It is mechanism? a very simple thing actually. See, because today we have broadband connectivity everywhere. If at least these major fire hazard buildings are connected through an intelligent, because these are all now intelligent systems. They know there are heat sensors, there are smoke detectors, there are all sorts of detectors are available in this thing. And even if chemical leakages are there, gas leakages are there, all these detections can come onto a panel and that can be transmitted. So at least the first primary issue can be sorted out. तुम्ही म्हणता की जर एक अपघात जावपाचो आसा जाल्यार तातूंतल्यान मिनिमम डॅमेज कशी जातली हे पळोवपा खातीर टेक्नॉलॉजीचो वापर करपाक करूंक जाता. जाता. Yes, this is number one. Yes. Number two is, I feel along with the fire NOC and the fire occupancy, a designated nodal person in each of this complex, nodal person has to be assigned. It is his responsibility to see. I think that is a way, because finally we have to bring someone who has got a role and responsibility. And who is within the system. When who is within that particular system. Correct. Who monitors, who sees that weekly I have to see A, B, C, D, monthly I have to see these things, yearly I have to check Checklist this. aspa jay. Checklist aspa. He has to sign this checklist. He can take help of some agencies for that if he is doesn't have the manpower, which can be a central pool under the fire department, because this can be then rotated everywhere, or there can be even empaneled people to do this work. So this is the way in which it can be done. So this is second thing, is having a person at site who is actually checking and monitoring. Not only that, he knows what to do in a fire situation. So the fire doesn't go out of control, because everything, fire has got a rating. There is a half an hour, 1 hour, 2 hours. So according to that, at least within the critical period, there is some action that takes place, and life and loss to property is avoided. So these two are the suggestions. तुमकां दिसता this mechanism can work if Definitely. government takes this suggestion into No, I have a consideration? doubt about nodal. Who is a nodal agency who will keep track of this every periodically? No, ते It has to be म्हणटा checked. समजा कदंबा. It has to be entrusted तांची to हे the- आसा It does समजा not require a कदंबा. person also. Nodal- जशें तुम्ही it कशें is- म्हणटा it is तुम्ही not म्हणटा even तशें RTI खातीर दर हातूं भितर एक मनीस आसता, तसोच फायरा खातीर एक मनीस. रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करून एक मनीस आणि आसता. सेकंड असं, ताजे जे एनालिसिस जाता, डेटा एनालिटिक्स इज अ बिग सब्जेक्ट टुडे. Correct. You don't require a person to monitor it. The moment there is an error, you will get SMSs to the fire chief, to the this thing, to the concerned person that look, this compliance requires to be done. System can do it. You don't require a person today to do it. No, even in Problem- these circumstances, problem if कितें something, आसा see, the fire equipments are installed, but whether they are working. Now, tomorrow you install all other this mechanism to detect it. आता smoke detectors कामच करणं जरूर आहे. Somebody has to manually see it. ना ना, So all the सिस्टमान जाता. सुभाष systeman जातले, but Subhash Bab and Milind Bab, there are two things here. One is government buildings, where government can spend. Private building on जे लोक रावता तांचो मायंडसेट कितें आसता तें म्हाका विचार. कोण उदकाक आनी लायटीक पयशे काडूंक सोदनात, टुराक वतले, सगळ्याक वतले.
तुम्ही म्हणटा तो परत सिविक सेन्साचो भाग जालो. ना 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 हांव म्हणटा ताजेरूय So, आसा, ताजेरूय आमकां वाट आसा. So, आमी टॅक्सीस घेता, आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स घेता, सिटीज टॅक्स घेता. इफ दे आर नॉट कंप्लायिंग, आमी जशें करता, इफ यू आर नॉट डुईंग इट विदिन अ पर्टिक्युलर टायम, द गव्हर्नमेंट वील डू इट एट युअर कॉस्ट अँड चार्ज यू ऑन द टॅक्सेशन. जशी हेल्थाचे असता, तशेंच जशी हेल्थाची कंप्लायन्सीस असता, बरोबर. ती बेसिकली तांची म्हणणी मिलीन सादी आहा की अल्टिमेटली तुम्ही खंयच्यान तरी भायल्यान एक मनीस हाडून तुजी बिल्डींग सारकी आसा काय ना हें करची परस बिल्डिंगेंतलोच त्या हातूंतलो एक मनीस जाका जशें आरटीआय खातीर दर डिपार्टमेंटा भितर आतां एक आरटीआय खातीर मनीस फिक्स आसा न्ही, तसो एक मनीस रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलिस्ट यू नो टुमोरो जेन्ना जर कितें घडलें हू इज रिस्पॉन्सिबल, हू लेफ्ट इन हिज ड्युटी. Actually, under the Bombay Fire Safety Act, there is called a fire safety officer, which is mandatory under this thing. हांव तेच म्हणटा कोणी तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपी, कोणाक तरी अकाउंटेबिलिटी घेवपी मनशा कडेन जबाबदारी आसपाक जाय. द मशिनरी इज त्या बिल्डिंगेन सोसायटी आसूंक जाय पयलीं, आनी सोसायटी आसतकर त्या सोसायटीक रिस्पॉन्सिबल धरूंक जाय. प्रायव्हेट बिल्डिंगेचे Private. मॉनिटर करप हे प्रायव्हेट सोसायटीनीच करचे करचें पडटलें. पडलें. दॅट इज नॉट द इशू टू बी लिंक टू गव्हर्नमेंट. Government, नाही, त्या खातीर दोन- correct. आपण म्हणतात की मेजर पब्लिक प्लेसेस आणि पब्लिक प्लेसेस म्हणजे आता तुम्ही अकाउंट्स ऑफिस धरले जर जाय अँड टुमॉरो इफ कॅचेस फायर अँड ऑल द डॉक्युमेंट्स आर लॉस्ट, आमचे कडेन कितें आसतलें हातून भितर? इफ एवरीथिंग इज गटेड देन थिंक ऑफ द सिच्युएशन वेन दुसरी गजाल आसता की खंय तरी एक हाय वियास पयर स्टॅम्पीड जावन कितलेशेच मेले, एक कडेन उजो लागता आनी तेवटेन एक्झिट ना, असले जाग्यांचेर दिस इज अ हाय टायम एक स्मॉल इन्सिडेंट आमकां दाखोवन दिल्ले आसा गोंयान भितर. हय कांयच गोय इज गोइंग टू बी थिकली पॉप्युलेटेड आणि लोक मारता जळून नाही धुरान आणि स्टॅम्पिडान चड म्हणटा. म्हाका लास्ट एक गजाल सांगात बिफोर वी वाइंड अप. नाही, म्हाका एक पयलींच सजेस्ट करूंक जाय, स्टेट शूड हॅव एक्सक्लुझिव्ह बिल्डिंग्स आणि तातूंत बिकॉज यू आर अल्टिमेटली प्रोटेक्टिंग द डेटा ऑफ द सिटीजन. मिलिंद बाब म्हाका फायनल And secondly, there is accountability also. करेक्ट देर अकाउंटेबिलिटी. म्हाका फायनल एक गजाल सांगात जो सुभाषमान काडिल्लो मुद्दो ताजेरच, कारण गोंया भितर अशी बिल्डिंग्स आसात जाणी अशी कितलीशीच नाटकां केल्यात, ओपन स्पेस कन्वर्ट केल्यात, थंय कन्स्ट्रक्शन आयल्यात, फायर एस्केप नात, सामकें कांयच ना. अशी बिल्डिंग जर आज मेळ्ळी करप कितें? अल्टिमेटली फायनल हो प्रॅक्टिकल प्रश्न की कोण तरी थंय रावता, कितें तरी थंय वेव्हार चलता आनी फाल्यां जर ऑडिट जालें आनी जर लक्ष आयलें की तांणी ह्यो सगळ्यो गजाली वायलेट केल्यात म्हूण प्रॅक्टिकली ऑन ग्राउंड कशें हँडल करप? फायर डिपार्टमेंटाक तितूच ना. नाही हांव कितें म्हणटा तूं सी आय टेल यू कांट इट इज यू कांट से दॅट देर इज नो पॉलिटिकल विल टू डू इट. ए is because if you enforce, because there are lot of other people who are not actually कितें म्हणटा is not their fault and they will be penalized if you take some penal action. On the other hand, it is the collective responsibility of the complex. That's why I suggested that कितें त्रुटी आसा ताजे काडून सपोज तांकां एक टायम दिले ताजे भितर ताणें केलें ना जाल्यार द गव्हर्मेंटल नोडल एजन्सी should do the compliance on behalf of them and charge them for them at their cost. At pro rata. That is the only way. ही एकच भाषा म्हाका दिसता आमच्या चडशा लोकांक कळटली. तो मेरेन आमच्या तकल्यांक उजवाड पडचो ना. आनी एक इश्यू म्हजो वेळ सामको सोंपला. हांव इतल्याचेच आमता म्हाका दिसता एकूच सांगता क्विकली फायर इन्शुरन्स कितल्या शॉपांचे आनी कितल्या बिल्डिंगाचे आसा. सो म्हजो पब्लिकाक रिक्वेस्ट की डॅमेज जावपाची जातली पुणून एटलिस्ट लुकसाण कमी जातलें. नुकसान कमी. म्हाका हांव इतल्याचें आमकां खूब बरी सजेशन्स आयल्यात आनी सरकारान ती सिरियसली घेवची, कारण अल्टिमेटली हांगा राजकारण ना. परत म्हणटा की हांगा लोकांच्या सेफ्टीचो प्रश्न आसा. खूब बरी सजेशन्स आयल्यात. पयलीं गोंयांतली एक 400 ते 500 अश्यो सेन्सिटीव बिल्डिंग्स आयडेंटिफाय करच्यो आनी त्यो डायरेक्टली फायर स्टेशना कडेन लिंक करच्यो. दुसरें, ह्या कॉम्प्लेक्सांनी थंयच त्या वेवस्थे भितरलो एक मनीस नोडल ऑफिसर म्हूण आसचो जो फायर सेफ्टीच्या बाबतींत एवरी मंथ एवरी फोर्टनायट एक चॅकलिस्ट तयार करून बाबा हें सारकें आसा काय ना हें पळयतलो. आनी तिसरी गजाल म्हाका दिसता जी सगळ्या स्पिकर्सांनी हांगा सांगल्या, अल्टिमेटली आमकां अक्कल आसपाक जाय. मायंडसेट तो उजवाड आमच्या तकल्यांक पडटलो. आनी दोतोरान म्हणटा तशें एक ल्हान इन्सिडंट जाला, उजो व्हडलो आशिल्लो पूण कोणाक कांय जालें ना. तातूंतल्यान शिकया कितें तरी जातलें आनी मागीर शिकतले म्हणून रावपाची परिस्थिती आमचेर येवची न्ही. इतलेंच मागतान थांबता. आयल्या इतली बरे तरेन मतां मारली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार.